सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, चल देव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडलेली ती तुजी परजा पातक केला. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोखडीच सोडली. कोयदोलोल्या भांगराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बोजून तांणी ताका योजन्याच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायला हो आसा तूं देव, ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ही परजा निबर मानीची म्हूण म्हाका बरें घुमून आयलें. म्हाका सोड आतां. म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म करतलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड थंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावल्याच्या पदवेन आनी हाताच्या बळान तुवें तुजे पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्याय, तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जळूंक दितलोय? तांचो घात घेवपाक दोंगराचेर ती मरून वचपाक आनी प्रितुमेवेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडली. अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग न्हिवून दी, थंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हें नोश्ट येवंक दिवं नाका. अब्राहम, इजाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिले. मळबाच्या नोकेत्रां परी हांव तुमची सोंसोत वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें भासायला तो सगलो दीस तुमचे संस्थेक दितलो आनी ती तो सदांकाळ आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पर थंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नोश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. ओरेबाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. कोडयलोल्या भांगराची मुर्ती ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवन देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणी मुर्ती दवरली. सोबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणी केल्ली वर्ती कर्तुत्वां, कानाच्या देसांत नवलाव विस्मितां, तांबड्या दर्यांत ओजापाचे चमत्कार, तरी देवाक आपल्या तारका ती विसरली. सोबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनंती करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइसेस. ताणें विचून काडलोलो. सोबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्या. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जोदेवांक म्हणलें, हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजे गोवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवायकी तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणां. तुमी तुमचे निरोप्यांक जुवां विशीं पाठयला
आनी ताणें स्वता विशीं गवाय दिली. हांव मनशाच्या गवायकीचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतलो जाल्यार तुमच्या थारोवणा पासत उलयतलो, जो हांव एक जळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताचे उजवाडाक इतलो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गवाय, जो हांवच्या गवायके परस व्हड. जी कामान बापान म्हाका संपावडूंक दिल्यांत हांव करतां तींच कामां. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गवायकी दितात, आनी म्हाका पाठयल्या बापानूच म्हजे विशीं गवायकी दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रूपय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो सोबद तुमचे सवय रिगूंक ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विश्वास ठेविनात. शास्त्रां लिखित्यांनी शास्त्राचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चिंत घालून वाचात. खरें म्हणल्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत ताचे हांव परवा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवय नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावाट कसो आसूं येत? कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी परवा करीच नात. बाबा मुखार हांव तुमकां लावन दितलो म्हूण समजू नाकात. मोजेजाचेर तुमी विश्वास दवरतात तर तोच मोजेज तुमकां लावन दितलो. तुमी मोजेजाचेर विश्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विश्वास दवरतले आसल्यात, कारण ताणें बरयलेलें तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताचें बरोवपाचो तुमकां विश्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विश्वास आसूं येत? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. पूण मोजेजान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड करपाक ताका अशें प्रार्थना केलें. नियाळाक आदार. जेवणाच्यो वस्तू हाडपाक हांव एके पसऱ्यार भितर सरलो. इतल्यान थंय दोगां कामदारां मदें हुजोती सुरू जाल्यो. म्हणटा म्हणसर एकामेकाक गाळयो दिवंक लागले आनी एकामेकाचे आंगार हात घालूंक वेताले. तेन्नाच थंय आसत्या एका दुसऱ्या कामदारान तांचे मदें वचून तांचे जोगणी पालून व्हेली. देवान इस्रायल पोरजेक विस्मितां बरेपण करून सांबाळली. ते विसरून भांगारान कडगडल्या पाडकुल्या बोजून योद्न भेटोवंक लागलीं. असल्या वेळार सर्वेस्पराचो राग तांचेर जळूंक लागलो. तेन्ना मोजेज देवा आनी पोरजे मुखार मोदेस्ती कसो उबो रावन मागणें करता. हे मोजेजाच्या मागण्याक लागून देव तांकां बक्षिता आनी आपल्या पोरजेक विस्वाशी रावता. कितलोय जाल्यार आमचो देव मोगाळ, काकुचार आनी विस्वाशी. ह्या ताच्या मोगाक लागून देवान आपल्या पुताक जेजूक आमचे सोडवणे पासत वंपून दिलो. तरी पूण जायते जुदेवांनी ताका सोमी आनी सोडवणार म्हूण मानून घेवंक ना. देवान आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण आनी विस्मितां केल्यांत, पूण आमी पातोग आदारून देवा सुरशिलीं पयस गेल्यांत. जसो आदल्या करारांत मोजेज मोदेस्ती जालो त्याच परी नव्या करारांत जेजू आपल्या बापा आनी आमचे मदें मोदेस्ती जालो. पातकावरी देवाताय मोडलो संबंद सदां संस्कारां वरवीं नव्यान बांदूंक गरज.
तर आयज आमचे मागणे जावन दी पातोक आदारून पयस गेल्यांक परतून तुजेशी हाडूंक मदेस्ती कसो जावंक आमचेशी राव जेजू.